पहिली सगळ्यांक वॉर्ड नंबर 7 वॉर्ड नंबर 8 सगळे माझे भाव भयणींक वेलकम आणि वेलकम टू TMC। आमच्या आजच्या इंडक्शन प्रोग्रामांक माथेर हाजीर आसलेले MP आमचे सुप्रिय सर, आमचे TMCचे प्रेसिडेंट किरण भाई, आमचो हल्डोनचो सरपंच गणेश, विकास सारोलकर, आमचो वॉर्ड नंबर 8चो काउन्सिलर आणि तुम्ही सगळे हांगासर जमलेले भाव भयणी आणि पत्रकार। आयज एक बरो खुशीचो दीस आयज पळोवंक मेळटा आमकां आमचे हल्डोना कॉन्स्टिट्युएन्सीची वीन। हांगा जर पयले रावले ते आमी सगळे जाण आनी फाटल्या दिसांनी जशें हल्डोनान जाल्ले ते सगळे जर पयले जाल्यार एक मॅसेज अख्ख्या गोंयांत वयता, कित्याक हल्डोनचे सीट ह्या शिवाय TMC शिवाय आणि किरण भाई शिवाय आनी कोणाकूच वयचे ना। हांव मागता आमचे सगळे दोनाय वॉर्डांच्या लोकांक तेंच्यांनी एक मतान एका विचारान येता 14 तारखेक 2 फुलाचो बटन दामून किरण भाईक जिखोवन दिवपाचे, जेणे करून जी 10 वर्सांची आमची एंटी इनकम्बन्सी आसली, जो आमदार आमचे कडेन पळय पासून नासलेलो, आमकां एक स्वतेलो व्यवहार करतालो आमच्या दोनूय वॉर्डां कडेन, ते मोडून काडपाक ह्या 14 तारखेक तुमी सगळ्यांनी वचोन पयली TMCचे 2 फुलाचो बटन दामून किरण भाईक जिखोवन दिया। आनी येता त्या 10 मार्च तारखेक तुमकां पळोवंक मेळटले आमचे TMC आनी MGचे अलायन्साचे सरकार जाल्लेले। त्या सरकारान तुमचो एक सगळ्यांचो व्हडलो वांटो आसतलो आनी आमकां प्राउडली सांगूंक मेळटले आमी हे सरकार घडयला म्हणून। आसा तुमी सगळे? जशेंच म्हापशां आमचे जे वॉर्ड हल्डोनान गेले तरी आमचे सगळ्यांचे फ्रेंड्स रिलेटिव्ह अख्ख्या म्हापशान आहा। म्हापशाकारांक सगळ्यांक मॅसेज दिया, म्हापशानूय आमची 2 फुलां आसा, तेजो कॅन्डिडेट हांव आसा ते सगळ्यांक खबर आहा। आनी एक अशी वातावरण निर्माण जाल्लेलें आहा, सध्या BJP वाले आनी काँग्रेस वाले भिल्ले आसात, तेजे कारण आहा आमचो प्रतिसाद। राती आमच्यो मिटिंग्यो बंद उडप चालू आहा, आमचे कडेन सारखे कंटिन्यू टोटल सकाळी 8 ते रातच्या 8 पर्यंत ऑब्झर्वर थेयता। आमचे ऑब्झर्वर येवन सारको 8 सुमार आमकां सांगता 3 दीस जाले हे, रातच्या 8 सर टायम जालो 8 जाली प्रचार बंद कर, हे 3 दीस अशे हॅरेसमेंट चालू आहा। आमचे पॅम्पलेट व्हरतात, आमचे बॅनर व्हरोंक लागले, आमची कॅपां बसून येयल्या तेंच्यांनी, आनी मिटिंगी आमच्यो सगळ्योच बंद उडप चालू आहा। खंय BJPचे गुंडा येतात, काल रातची गजाल पयर रातची गजाल BJPचे 4 गुंडा येयले आनी आमच्या कार्यकर्त्यांक मारहाण केली परत, आनी तांकां घरान बंद केले, खिळी बी घातले, असे हॅरेसमेंट चालू आहा। हे जे हॅरेसमेंट आसा चालू तेतून आमी आनीक स्ट्रॉंग जाता, आमी भिना, हे BJP वाल्यांक आनी हे काँग्रेस वाल्यांक भिना। 4 दीस पयलीं काँग्रेस वाल्यांनी आमच्या एका कार्यकर्त्याक मारलो, तेजी रितसर आमी कंप्लेंट केल्लेली, पण पयर जी झगडी जाली तेतून आमी कंप्लेंट करूंक ना अजून, पण तेजो प्रोसेस चालू आहा। हेतून आमच्या एका कार्यकर्त्याक तकली पासून पडलेली आसा, असो भंय पडलेलो आसा म्हापशान पासून। हल्डोनान सेम वातावरण चालू आहा, हे भंय घालूंक सोदतात, पूण तांकां खबर ना आतां आमी भिवचे ना। आमचो CM सदांच म्हणटा भिवपाची गरज ना, पण हे आमी दाखोवन दिवंक जाय, कित्याक आमी हांकां भिना। आतां न्हू फुडें पासून हांकां केन्नाच भिवचे ना आतां। आनी आयज सगळे जाण तुमी जी एकी दाखयल्यात ही एकी अशीच आसूं न्ही, ही 14 तारीख पर्यंत एकी अशीच दाखोवया आनी 14 तारखेक आमचो बरो सरकार घडोवया, तेज्या तरेन तेज्या वटेन आनी त्या तरेन विचार करून वोट मारा। आमचे जे TMCचे कॅन्डिडेट आहात सगळे कडेन अख्खे गोंयभर बरे कॅन्डिडेट दिल्लेले आसा, बरे सगळे डायनॅमीक आहात, सगळे काम करपी आहात, जाल्यार सगळे कडेन आमच्या TMC कॅन्डिडेटाक बरो प्रतिसाद मेळटा। आनी म्हाका कांयच दुबाव ना, तुमी सगळे जाण मेळून सगळे गोंयकार मेळून ह्या फावटी आमचो सरकार घडयतल्यात। में जो ऑलरेडी आप लोगों का प्यार जीत के
जो बहुत वोट से आगे चले जाएंगे। बस औपचारिक रूप में सिर्फ अनाउंसमेंट की कमी रह गई है। ये हमारे अल्दोना के जो एमएलए साहब थे, जो मैं एमएलए साहब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 14 के बाद वो होने ही वाले हैं, और किरण जी का किरण जो है वो मुझे चारों तरफ दिख रही है। मैं आप लोग को यही कहूंगा कि मैं 7 साल केंद्र में मंत्री रहा हूँ, मैंने देखा बहुत सारी चीजें नजदीक से। रास्ते के उस पार अल्दोना है, इस तरफ मपूसा है, उस तरफ मपूसा है, इस तरफ अल्दोना है। एक ही बात है, क्योंकि उस तरफ से भी कांग्रेस और बीजेपी को साफ कर दीजिए, रास्ते के इस तरफ से भी कांग्रेस और बीजेपी को साफ कर दीजिए। यही आपका काम है। जोड़ा फूल में आपको वोट देना है। मैंने थोड़ा बहुत जो समझा, इन्होंने सारी बातें कह दी है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि ये जो आपका यहाँ पे क्या बंगला में हमने नाम दिया था दुआरे लक्ष्मी, ये गृह लक्ष्मी जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है, ये कोई चुनाव के पहले का वादा नहीं है, ये बंगाल में चल रहा है। और दूसरा जो आपको मालूम है, कोई यूथ क्रेडिट कार्ड की जो बात की गई है, युवा शक्ति कार्ड, उसमें 18 से 45 तक का इतना बड़ा एज का एक ये रखा गया है, विंडो रखा गया है। उसमें 20 लाख का तक का लोन, बिना कोलेटरल का लोन आपको सिर्फ 4% के इंटरेस्ट से आपको मिलेगी, जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप छोटे मोटे बिजनेस कर सकते हैं। ये पैंडेमिक के टाइम पे जो एमएसएमई सेक्टर में और इतने लोगों का जो काम चला गया है, इसके बारे में बीजेपी में जो बड़े बड़े आला लीडर है, जो सरकार में बैठे हुए दिल्ली में, उनके पास उनके लिए सोचने का समय नहीं है। जो मिडिल क्लास है, जो मेहनत से कमाते हैं, सैलरी ड्रॉ करते हैं और उसमें से टीडीएस कट हो जाते हैं, जो जीएसटी भरते हैं, इन लोगों के लिए कुछ भी जो है इन्होंने प्रावधान नहीं रखा है। सगळ्याहून पहिले बाप तारक आणि विकास आणि त्यांच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे टीएमसी परिवारान स्वागत करता, आणि स्वागत करता असताना एक तुमका उतर दिता की जो विश्वास किंवा जो तुम्ही एक भरोसा धरून फाटले फावटी काउन्सिलर म्हणून तारकाक आणि विकासाक निवडून हाडलेल्यात, डेव्हलपमेंटा खातीर असत, बाकीच्या गोष्टींक लागून असत, तोच विश्वास हांवूय तुमका विश्वास दिता की हांवूय सदांच तेच अशें आहा तशेंच तुमच्या वांगडा आसतलो। आणि तेच भाशेन जे कार्यकर्ते आयज म्हाका जॉईन जातात, हांव तांकां कार्यकर्ते म्हणिनात, जर आमचो टीएमसी परिवार म्हणटा। आमी हळदण्यान ज्यो 6 पंचायती आहा, हांगासर सगळे कडेन जे वातावरण आहा, हे बरें वातावरण आहा। हे 2 वॉर्ड जे उरताले ते वातावरण आयज तुम्ही तारकान आणि विकासान आणि तुमच्या सहकार्यान दाखोवन दिल्ले आहा। म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी आसत किंवा बाकीच्यो पार्ट्यो आसत, त्यांच्या पायापंची आयज हळदणसून जमीन ही हालपाक लागतली। आयज ते उलयताना सुद्धा खंयच्या खंय उलोवपाक लागतात। हांव एक उतर दिता, जे उतर टीएमसीन जो मॅनिफेस्टो काढलेलो आहा, या मॅनिफेस्टोक आमी सारखे जे भाशेन आसपाक जाय, जे भाशेन तुमकां उतर दिल्ले आहा, प्रॉमिस केल्ले आहा, ती मागीर गृहलक्ष्मी आसत, युवा शक्ती आसत, म्हजे घर मालकी हक आसत, किंवा बाकीच्यो गोष्टी, बाकीच्यो आनी खूब आमी 25 पॉयंट दिल्ले आहा। ही सगळी आश्वासनां आमी सरकार स्थापन केल्या उपरांत तुमकां ही पूर्ण करतले। सरकार वो टीएमसी आणि एमजीपीचो अलायन्साचो जाता, हे निव्वळ आसा। आमचे कडेन जी आयपॅक कंपनी आहा आणि तेजो सर्वा जो प्रशांत किशोर आहा, जो देशान तेजे नाव आहा, दिल्ली इलेक्शन आसात, पंजाब इलेक्शन आसात, तमिळनाडू इलेक्शन आसात किंवा वेस्ट बेंगलचे इलेक्शन आसात, हांगासर जो 100% रिजल्ट जो जाल्लो आहा, वो प्रशांत किशोरा उर्वी जाल्लो आहा। आयज भारतीय जनता पार्टीक तेंचे सर्वे उर्वी 8 सीट मेळटा, 8 सिंगल डिजिट। आमकां आयज मेरेन आमी 11 सीटांचेर आहा, अलायन्स पार्टनर आमचे 6 सीटांचेर, आमचे 17 जातात। थोडोसो आनीक तुम्ही नेट धरपाक जाय। वो सीट आमी आल्दोना म्हापसा बार्देसान आमी 4 ते 5 जिखतात, पूण हो जिखपाक लागून तुमचो सहकार्य जाय। जे भाशेन तारकान सांगले की आयज हांगासर हो वॉर्ड म्हापशानूच पडटा, पूण कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आल्दोनान तुमचे घनिश्ठ संबंध, सगळे सोयरे मित्र परिवार हो म्हापशान आसा, आणि आदी मेरेन तुम्ही म्युनिसिपालिटीक म्हापशान आसात आणि आतांय म्हापशान आसात।
सो तुम्ही जो प्रयत्न हळदण्या वांगडात म्हापशा बसतूय करपाची गरज आसा आणि हे तुम्ही करतले कारण आमकां म्हाज्या सकट तारक आरोलकराकूय म्हाका विधानसभेन पळोवपाची गरज आसा। हेचे कारण इतलेंच तुमकां हेचो डबल बेनिफीट जातलो। तुमकां डबल बेनिफीट कसो तुमचो कावन्सिलरूय तारक आसतलो आणि तुमचो आमदारूय तारक आसतलो। हेचो डबल बेनिफीट एक सांगता तुमकां मिसगाईड जावन घेवं नाका। जर तारक आरोलकर एमएलए जालो जाल्यार कावन्सिलर म्हणून रावपाक शकता जसो कार्लोस अल्मेदा आमदारूय आसलो आणि कावन्सिलरूय आसलो, जोशुआ आसलो। तेका लागून तुमकां डबल बेनिफीट आयज तुमी तेका हांगासर कावन्सिलर केल्यात पूण हेल्प करात म्हापशान आमदार करपाक। हांव हळदणच्या पासत चड उलयना, हळदण्यान आमी जिखता। आयज तितून आनीक भर पडलेली आहा, सोने पे सुहागा म्हणटा पळय ते जाल्ले आहा। सो हेका लागून थोडे दीस उरले, म्हाका 10-12 दीस उरले म्हाका दिसता। आयज कितली 4 तारीख, 9 दीस उरलेले आहा। ह्या 9 दिसा भितर फक्त 2 फुलां हेचो प्रचार व माउथ पब्लिसिटी इज अ बिगस्ट पब्लिसिटी। म्हाका दिसता ही पब्लिसिटी जर जायत आणि तुम्ही एकामेकाच्या सहकार्यान एकामेकाच्या सानिध्यान तुम्ही जर हो बरो प्रचार करशात जाल्यार आल्दोनान आमी थंबिंग मेजॉरिटीन जिखतले, हितून मातूय दुबाव ना। हांगासरलो जो आमदार फाटले 2 टर्म तुमचेर जो अन्याय केल्लो आहा तातूंत पडटा, पूण कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आल्दोनान तुमचे घनिश्ठ संबंध सगळे सोयरे मित्र परिवार व म्हापशान आसा आणि आदी मेरेन तुम्ही म्युनिसिपालिटीक म्हापशान आसात आणि आतांय म्हापशान आसात। सो तुम्ही जो प्रयत्न हळदण्या वांगडात म्हापशा बसतूय करपाची गरज आसा आणि हे तुम्ही करतले कारण आमकां म्हाज्या सकट तारक आरोलकराकूय म्हाका विधानसभेन पळोवपाची गरज आसा। हेचे कारण इतलेंच तुमकां हेचो डबल बेनिफीट जातलो। तुमकां डबल बेनिफीट कसो तुमचो कावन्सिलरूय तारक आसतलो आणि तुमचो आमदारूय तारक आसतलो। हेचो डबल बेनिफीट एक सांगता तुमकां मिसगाईड जावन घेवं नाका। जर तारक आरोलकर एमएलए जालो जाल्यार कावन्सिलर म्हणून रावपाक शकता जसो कार्लोस अल्मेदा आमदारूय आसलो आणि कावन्सिलरूय आसलो, जोशुआ आसलो। तेका लागून तुमकां डबल बेनिफीट आयज तुमी तेका हांगासर कावन्सिलर केल्यात पूण हेल्प करात म्हापशान आमदार करपाक। हांव हळदणच्या पासत चड उलयना, हळदण्यान आमी जिखता। आयज तितून आनीक भर पडलेली आहा, सोने पे सुहागा म्हणटा पळय ते जाल्ले आहा। सो हेका लागून थोडे दीस उरले, म्हाका 10-12 दीस उरले म्हाका दिसता। आयज कितली 4 तारीख, 9 दीस उरलेले आहा। ह्या 9 दिसा भितर फक्त 2 फुलां हेचो प्रचार व माउथ पब्लिसिटी इज अ बिगस्ट पब्लिसिटी। म्हाका दिसता ही पब्लिसिटी जर जायत आणि तुम्ही एकामेकाच्या सहकार्यान एकामेकाच्या सानिध्यान तुम्ही जर हो बरो प्रचार करशात जाल्यार आल्दोनान आमी थंबिंग मेजॉरिटीन जिखतले, हितून मातूय दुबाव ना। हांगासरलो जो आमदार फाटले 2 टर्म तुमचेर जो अन्याय केल्लो आहा तुमच्या ह्या दोन्ही वाड्यांक ताणें पळोवन घेवंक ना। तुमचे वाडे हे बेवाडशी सोडलेले, जे आपले कावन्सिलरांचेर सोडलेले। जो कावन्सिलर आयएम डिस्को डान्सर करतालो असले कावन्सिलरांचेर सोडलेले, ते आयज हेच्या फुडें जावचे ना। ह्या असले आमदाराक आयज तुमकां गरज आहा जे 14 तारखेर मतदान येतले। आमचो जो नंबर आहा टीएमसीचो नंबर आहा, किरण कांदोळकराची जी 2 फुलाचे सिंबल आहा हे 3रे नंबरार आहा, 3रो बट्टन आहा, वयरसून 3रो। हांव एक तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता, 14 तारखेर व्हॅलेंटायन डे आहा, 1 फूल दीत जाल्यार कोण घेवं नाकात, 2 फुलां मागात। पूण तेच्या भायरूय आनी एक सांगता, 2 फुलांचो बट्टन जेन्ना तुमी दामतल्यात तो 2 फुलांचो बट्टन इतल्या नेटान दामात की क्लेन टिकलो सोमतो पालमारीन कालांगूट पावता पळय, उखलून पडटा पळय, ते करून दाखयात। देव बरें करूं।